सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हो मेंढरो सांगता की हांव इलेक्शन जावन रोखडोच बीजेपी जॉयन जालो म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदतां आतां तुमी आतांच सांगलां तुमी हांव इंडिपेंडंट एमएलए म्हणून आनी हांव केन्ना जॉयन जालो हें म्हाका ताणें सांगचें. दुसरें तो सांगता लोकांक आमी फुलींग करता म्हणून लोकांक फटयता म्हणून तेणें सांगचें आमी केन्ना लोकांक फटयले ते फटयतलो कोण हे लोकांक मिसगायड हे करता आमी मिसगायड करना. म्हाकाय जाय लोकांनी प्रॉब्लम जी सॉल्व आहा ती सॉल्व करपाक जाय. जेन्ना हो बॅनर काँग्रेसाचो लावन हेणें कितले बॅनर काँग्रेसा लायले फाटल्यान कितले कडेन भोंवलो तें पयलीं सांगचें. हांव सांगना ना तुमी ताका विचारा कितले कडेन तो भोंवला तो विचारा ताका आनी तुमी ताका विचारून घेयात. हांव सांगना तुमकां खबर आसा लोकांकूय खबर आसा पूण तरी आसा तें तोंडांतलें ताका कळपाक जाय. तो म्हणटा एमएलए फंड आनी झेडपी फंड हो लोकांक मिसगायड करता म्हणून रोडा लागून. हांव लोकांक मिसगायड करना आनी म्हाका सांगपाकूय नाका. वो आजून एक केन्ना पंचूय जावं ना सरपंचय जावं ना झेडपीय जावं ना आनी एमएलएय जावं ना. वो डिफिटेड कॅन्डिडेट कळ्ळें तुका. एकान सांगतलो कितें एकान म्हाका सांगपाक गरज ना कितें हो तर कितें पंचूय तर जाल्लो जाल्यार तें कितें तें कवतालें. जेन्ना हो आंतोनवाज 30 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा आंतोनवाज पंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी झेडपी जालो आतां एमएलए आसा. ग्रास रुटाचेर हेणें काम केल्लें आसा आनी हो काम करीत रावतलो. हो मेंढर सांगता तो आपल्या घरा कडेन आपयता म्हाका हांव कितें नको तें जाल्यार आपूण सांगता म्हणून. हेजे घरा कडेन म्हाका येवपाची गरज ना. तेकडे कितें शिकपाक जाय तेका हांव कितें आपयतलो तो पंचूय जावं ना जाल्यार हांव ते मुगे घरा कडेन आपयतलो कितें म्हाका सांगपाक लज दिसता. बरें सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना इफेक्टेड पिपलांक हांवें आपयल्ली आनी तुमी ते दिसा मिडिया आहलोले तेन्ना 49 सुमार इफेक्टेड पीपल येयली आनीक एकूच तांचो डिमांड कितें जालो कोण तो कामिलो कोण तें नांव कितें कामिलो सोजा कोण हो म्हणपाक लागलो डबल ट्रॅकिंग इतलें नाका तूं सपोर्ट कोत्ता कोन्ना. हांवें तें कितलें सांगलें हांव तुमची बरो आहा म्हाकाय नाका डबल ट्रॅकिंग. हांवें केन्ना सांगलां म्हाका डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून. मागीर म्हणपाक लागलो आमी ते आयकोना गेले. मागीर म्हणपाक लागले आमी चल आमी कितें तर कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण डिप्युटी कलेक्टर आसा आमी तेकडे हियरींग पब्लीक हियरींग जातालें घेवया म्हणून. मागीर ताच्या उपरांत हांव हे कडेन उलयलो आमचो डेप्युटी कलेक्टर उलयलो आनी ताका सांगलें अशें अशें आहा. तो म्हणपाक धाड म्हणपाक लागलो. मागीर आमी सरपंचाक आमच्या पीएन सरपंचाक फोन केलो ताका सांगलें. ताणें ताका आपयलो. मागीर तांचे भितर कितें जालें ताका डॉक्युमेंट आहाय वो ना तें म्हाका खबर ना पूण ताकाय आपयन वयली. पूण सरपंचाक केलो स्टेटमेंट कितें आसा ताणें कॉपरेट जावं ना जावं ना पूण ताणें तें आपयलें. ताणें तोच घडये सोदता तो डॉक्युमेंट कितें सोदता आसतलो ताणें प्रोड्यूस करपाक जाल्लें. आमचो बाब ते म्हणटा एमएलए येवपाक जाय तुमी म्हणटा तें येवपाक जाय कशें हेजें सोल्युशन केन्ना जाता. पळय हांव इफेक्टेड पिपलांक जेन्ना म्हाका सरपंचान लेटर केलें तेन्ना हांवें सांगलें बाबा हांव इफेक्टेड पिपलांक हांवें आपयलें म्हाकाय सॉल्व करूं पूण ते हारी तो कोण कामील सोदा म्हणपाक लागलो तुमी व्हिडिओ आहा बरें. तो म्हणपाक लागलो डबल ट्रॅकिंग नाका मागीर आनी सॉल्व जातालो कशें रे डबल ट्रॅकिंग नाका मागीर तुमचें हितून सोल्युशन कितें हे प्रॉब्लेमाचो सोल्युशन कितें आसा. सोल्युशन हांव आतां ताका रेल्वेक
मेळोन सीएमाक मेळोन सगळे मेळोन हांव हें डिस्कस करून म्हाका जाता ते सांगला न्हू जाता ते हांव सॉल्व करता. सो रेल्वे ट्रॅकाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कितले पार्टी उबो रायला, कितले पार्टी कोर्सो दाखयला आनी पयर हांवें सांगलां तुमकडे तर जाता आमी रेल्वे ट्रॅकाचेर उबो रावया, पोल्युशन म्हणटाय ते मुखार व्हरोन दिसनू रेल्वे रावया आनी पोल्युशन बोर्डाक आपोवया. हेंय कोणा कडेन जालें ना. हे मनीस हे 4 जाणांक तूं सांगले तेका आनी कांयच ना. आतां ते आपल्याचे रिवायवल आनी आतां मुखार पॉलिटिकल कॅरियर हाडपाक आनी आपल्या तिकेट आपल्याचे पार्टयेक दाखोवपाक की आपल्या बरोबर लोक आहा हें करपाक ते हे नाकाल्लोली उचांबोडाय लोकांक करताय. आनी आज हांव 4 जाणां घेवन भोंवन म्हणटे भाशेन आज हांव सरा कडेन तर आमचे MLA को आहा जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं हांव MLA बराबर हांव हे पार्टी सोन आपा सोड काँग्रेसा गेलना काँग्रेसा सोड आतां आनी कोणा वचना हांव एक कॅन्डिडेटा बराबर आहा आनी कितेंय तरी कोता तो एक कॅन्डिडेटा बराबर करता. हिंगा पयलें म्हणलें आपाचे मनीस चोर आनी कितें म्हणलें आपा रावन आपा उलयले मागीर गेले काँग्रेसाक. आतां काँग्रेसाचें म्हटलें आनी थोड्या तेंपार म्हणलें काँग्रेस चोर आनी दुसरे खंयचे पार्टी वयतले. ह्या मनशांक व्हॅल्यूज नासलो मनीस आज बोवाळ करता.